सांगली, कोल्हापूर, बेळगावच्यान गोंयांत भाजी कड्डणांची मोठ्या प्रमाणात पुरवण जाता। उटंगारान आयिल्ल्या हुंवारांत हे तिनूय कडेन शेतां उदका पोंदा गेल्यांत। फळ भाजी कड्डणांची पिकावळ काबार जाल्या। परिणाम गोंयची भाजी आनी कड्डणांचे पुरवणेचेर। भाज्यांबरोबर कड्डणांकूय उजो। म्हालभाडें वाडिल्ल्यान कड्डणूय पेटलें। कड्डणांचो रेट फाटले 15शीत 12 ते 15% वाडला। ऐन श्रावण आनी चवथीच्या खाणा जिनसाच्या सिजनांत कड्डणां, दाळी खंय पावल्यो पळयात। चवळी आदी आशिल्ली 60 रुपया, आतां जाल्या 72 रुपया। मूग दाळ आदी आशिल्ली 85 रुपया, आतां आसा 90 रुपया। उडीद दाळ आदी आशिल्ली 75 रुपया, आतां जाली 85 रुपया। ग्रीन पीज आदी आशिल्ले 80 रुपया, आतां जाले 90 रुपया। वाटाणा आदी आशिल्लो 65 रुपया, आतां जालो 72 रुपया। चणा दाळ आदी आशिल्ली 73 रुपया, आतां जाल्या 75 ते 80 रुपया। मूग आदी आशिल्लो 80 रुपया, आतां 90 रुपया। लाल हरभरा आदी 55 रुपया आशिल्लो, आतां 70 रुपया। शेंगदाणे 100 रुपया, आतां 112 रुपया जाले। बाकीचे नित्याचे सामान पळयात खंय पावला तें। बेसन आदी आशिल्ले 70 रुपया, आतां 75 ते 80 रुपया। मैदो आदी आशिल्लो 29 रुपया, आतां 36 रुपया। रवो आदी आशिल्लो 30 रुपया, आतां 35 रुपया। गोड आदी आशिल्ले 40 रुपया, ते जाले 50 रुपया। पामतेल आदी आशिल्ले 62 रुपया, आतां 68 रुपया। साकर आदी आशिल्ली 36 रुपया, आतां जाली 40 ते 45 रुपया। साखरेचे रेट मातशी मात जाला, किलो फाटल्यान 5 रुपया एक्स्ट्रा जाला। कित्याक खातीर वाडला रेट अशी? कोल्हापुरा बी सगळे हे जाल्या न्ही, पूर बी येयल्या न्ही, त्या बद्दल हे सगळे मातशी म्हारग जाल्या। आनी आमची गोंयची संजीवनी सगळी बंद जाल्ली आसा न्ही, त्या बद्दल आनीक मातशी कमी। चवथी कडेन कितें दिसता तुका, कितें जातलें? आतां चवथी कडेन कितें म्हण सांगतलो हांव, फाल्यांचें सांगूं शकना न्ही। चवथीचे आतां सपोज जर ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जायत जाल्यार नॉर्मल येतली सारको। माल घालता कितें सांगता? माल म्हणटा तुगे माल जाय जाल्यार तुका एक्स्ट्रा ट्रान्सपोर्ट। आतां ट्रान्सपोर्ट येताना मातशें म्हारग येता ट्रान्सपोर्ट। पयलीं समज 10,000 बीन गाडी येताली, ती आतां 15,000 18,000 बीन सांगता। म्हणून त्या खातीर मातसो कॉस्ट वाडला। आनी थोडे थंय रोड बीन जाले की सगळे जाग्यार येतले अशें म्हाका दिसता। आनी चवथी पयलीं सगळे जाग्यार हे सगळे वाडले मातशे 2-2 रुपया, ते सगळे आर्टिफिशियल, म्हणजे अशे सारके अशे फर्म अशे वाडूंक ना, फक्त ट्रान्सपोर्ट येना म्हणून ते डिमांड जाल्या मातसो। ते रिस्क घेवंक सोदिना ते ड्रायव्हर बीन, म्हणजे घाटार बीन घाट बीन सारके ना न्हू, म्हणून ते येवपाक रिस्क घेयना। आनी कोण घेता तरी पयशे मायज मागता, म्हणून त्या खातीर हे जालें। चवथी मेरेन परिस्थिती जाग्यार येवं येता म्हूण बाजारकारांक आशा। मात शेजारच्या ह्या शेतकी राज्यांनी अजून तरी पावस उसंत घेवपाचें नांव काडिना आनी परिस्थिती जाय तशी जाग्यार येना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी।